नमस्कार, आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। मुख्यमंत्र्यान दिल्ल्या 31 मेची डेडलायन पुराय करपाक स्मार्ट सिटीच्या कामाक वैयक्तीक डेडलायन 75% कामां पुराय, मात 31 मे मेरेन पणजे स्मार्ट करप आव्हानूच, म्हणटा स्मार्ट सिटीचो एमडी संजीत रॉड्रिगीज। दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आनी पंजाबाचो मुख्यमंत्री भगवंत सिंग मान पावले गोंयांत लोकसभा वेंचणुकेच्या तयारी विशीं आमदारांकडल्यान घेतलो आढावो। शिरगांवा मायनिंग सुरू करपाक थळावे पंचायती सयत चडशा लोकांचे समर्थन। बेरेस्तारा जाल्ले जनसुनावणे वेळार चडशा लोकांचो मायनिंगाक तेंको। भायल्या फळ विक्रेत्यांक लागून वास्कोचे विक्रेते चिंतेंत, कारवाईची केल्या मागणी। फळां विकपाक दिवंक ना परवानगी, म्हणटा नगराध्यक्ष गिरीश बोरकार। भाडेवाड प्रकरणात लक्ष घालून प्रश्न सुटावो करपाचे आमदाराचे आश्वासन, नाजाल्यार मार्केट बंद दवरपाची व्यापाऱ्यांची शिटकावणी। वास्कोच्या दुहेरी खून प्रकरणात दुबावीत आरोपी अनुरागाचो जामीन अर्ज मारलो भायर। 2 दिसांनी सोंपतली पुलीस बंदखण, रिमांड वाडोवन घेवपाचो पुलिसांचो यत्न। आता खबरो विस्तारांत। स्मार्ट सिटीच्या प्रत्येक रस्ते आनी सीवेजीच्या कामांक एक वैयक्तीक डेडलायन दिल्या वेळे भितर ही कामां पुराय करून मुख्यमंत्र्यान दिल्ल्या 31 मेच्या डेडलायनी भितर पणजेक स्मार्ट करपाचो आमचो यत्न चल्ला। आतां मेरेन 75% स्मार्ट सिटीची कामां पुराय जाल्यात। 31 मे मेरेन 100% काम पुराय करप हें व्हडलें आव्हानूच, स्मार्ट सिटीचो वेवस्थापकीय संचालक संजीत रॉड्रिगीजान सांगलें। 2015 स्मार्ट सिटी येवजणे अंतर्गत पणजेची उदरगत सुरू जाली। आता आमी 2024 आसात, बट 8 वर्सां उपरांत फक्त 73% कामां पुराय जाल्यात। स्मार्ट सिटीच्या एमडीन दाखयल्ली आंकडेवारी सांगता। पावस आनी पणजे फाटोफाट जावपी महोत्सवाक लागून कामाक आडखळ आयली। आता ह्या कामांनी नेट घेतला। जो मेरेन सिवरेज पायपलायन घालपाचें काम पुराय जायना, तो मेरेन आमकां रस्ते चकचकीत करपाक मेळना। सिवरेजीची पायपलायन घालपाचें काम कांसवा गतीन चल्ला, देखून रस्त्याच्या कामाक कळाव जाला। शारांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांत चलिल्लें काम 31 जानेवारी पयलीं पुराय करपाची डेडलायन स्मार्ट सिटीन दिल्या, अशें संजीत रॉड्रिगेज हांणी सांगलें। 935 कोटीचे एकूण 35 प्रकल्प स्मार्ट सिटी अंतर्गत मंजूर। 404 कोटीचे एकूण 20 प्रकल्प पुराय। 531 कोटीचे एकूण 15 प्रकल्पाचे काम चल्ला। पणजे शारांतले 7000 मीटर रस्ते जावचे आसात दुरुस्त। 500 मीटर रस्त्याचे चल्ला काम, जाल्यार 580 मीटर रस्ते दुरुस्त। पणजे जुनांनी चल्ला सिवरेजीचे काम। 1040 मीटर रस्त्याचेर आजून घालपाची आसा सिवरेजीची लायन। चडशा सुवातेंचेर सिवरेजीचे काम पुराय। कांय सुवातेर आजून दिवपाचे आसा सिवरेजीचे कनेक्शन। कांय सुवातेर लायन घालपाक येतात आडमेळी। सिवरेजीची पायपलायन घालपा खातीर बंद आसतलो पुराय महात्मा गांधी मार्ग। 18 जूनाचेर वळयतले येरादारी। वन वे मार्ग दोनू वटेच्यान येरादारी खातीर करतले उक्तो। ह्या मार्गार लायन घालप, तकली उडोवपाचे काम। 3665 मीटराची उदका पायपलायन तयार। 5055 मीटराचे काम पुराय जावपाचे वाटेर। 2380 मीटर लायटीचे केबल घालपाचे काम पुराय। 6340 मीटर लायटीचे केबलाचे चल्ला काम। 3280 मीटर गॅसीचे पायप तयार। 5440 मीटर गॅसीचे पायप घालपाचे काम उरला। I have explained on what issues are being dealt with as far as completion of the project is concerned. I have made it extremely clear. The government wants to complete the mission, all projects, there are 30 projects, wants to complete the mission by 31st May. These are milestones which I have put because it is very easy to say that I will come out of the project on 31st May. People are not going to know anything by this deadline. Of course, this is the deadline of the government. I am bound by it. I want to give sub-deadlines, micro-deadlines, and micromanagement has achieved quite a bit.
So this micromanagement at road level, stretch level, pavement level, manhole level, connection level is what is helping me. And I have broken down every road into segments. So I have given you deadlines, stretch-wise, road-wise. So 31st March, May deadline, 31st Jan deadline is on that stretch. So people are comforted. People know that there is light at the end of the tunnel. So the 31st May deadline of the mission is a broader deadline of the government. Mission is much larger than what I have spoken about. But I have told you, in this deadline, I have broken it down into many areas which I have spoken. I hope you get it. Let me complete the speech. It does not take much time. Again, commissioning of the line will be phase-wise. I just cannot connect every single manhole into this line. Commissioning does not affect the people. Existing line is on. Why are you harping on things which does not affect the people? What goes underground in sewage? I don't think you need to know. We will definitely make you aware of when we are commissioning. It is a happy day for us. But that will happen underground. A lot of services are going underground which people don't know. I want to address people's issues. That when I will complete it, when people will be relieved of this dust of the road closures, of barricades. These are issues before the people. I am sensitive to it. I want to close these issues. What is happening underground, I will let you know. Does not affect people. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान वर्षा आश्वेकर आणि समीप नार्वेकर. दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि पंजाबाचो मुख्यमंत्री भगवंत सिंग मान बेरेस्तारा राती गोंयांत पावले. मोपा विमानतळाचेर गोंयच्या आपाच्या फुडाऱ्यांनी तशेंच आमदारांनी केजरीवालाक येवकार दिलो. येवपी लोकसभा वेंचणुकेची तयारी कशी चालू आसा हे विशीं आपाच्या आमदारां कडल्यान आढावो घेतलो. तशेंच आयज दर एका मतदारसंघात वचून मुख्यमंत्री केजरीवाल लोकां वांगडा संवाद सादतले अशी माहिती सुत्रां कडल्यान मेळ्ळ्या. लोकसभा वेंचणूक बेगिनात जावपाची आसा आनी प्रत्येक पार्टींची जी तयारी आसा ती चालूच आसा. त्याच प्रमाणे काल राती 8 वरांचेर पंजाब सीएम भगवत सिंग आनी दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल हांच्यांनी गोंयांत दौरो केलो आनी आपले जे आमदार आसा तांचे वांगडा आनी व्हॉलंटियर्स तांचे वांगडा रिव्यू मिटींग घेतली आनी लोकसभेक कशें काम करपाक जाय, कशी तांची तयारी आसपाक जाय आनी कशी तांची तयारी चल्ल्या हाचेर तांच्यांनी मिटींग घेतली. त्याच बरोबर आयज ते बेनावलीम आनी वेळी जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा तातूंत त्यांचे जे आमदार आसा त्या आमदारा बरोबर कॉन्स्टिट्युएन्सीन ते भोंवतले, लोकां कडेन उलयतले, लोकां कडल्यान जाणून घेतले की तांकां कितें जाय, कितली कामां तेंच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाल्यार आयज आनी फाल्यां हे जे पंजाब सीएम आनी दिल्ली सीएम गोंयांत आसात आनी तांच्या व्हॉलंटियर्स आनी तांचे जे आमदार आसात तांचे बरोबर तांची मिटींग जातली. जाल्यार लोकसभे खातीर कशें काम करपाक जाय आनी कशी तयारी चल्ल्या हाचेर मिटींग घेवपाक, हाचे बद्दल उलोवपाक पंजाब सीएम आनी दिल्ली सीएम गोंयांत आयिल्ले आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान कॅमेरामॅन नितीन सयत हांव वर्षा आश्वेकर. शिरगांवा मायनिंग सुरू करपाक थळावे पंचायती सयत चडशा लोकांचो समर्थन आसा. बेरेस्तारा जाल्ले जनसुनावणे वेळार चडशा लोकांनी मायनिंगाक तेंको दिलो. मात गांवांतले प्रस्न सुटावे करून मायनिंग सुरू करात अशी मागणी जनसुनावणे वेळार फुडें आयली. मायनिंगवाल्यांनी हडप केल्ली कोमुनदादची जमीन परत करची, देवळां आनी घरादारां वांटोवची अशी मागणी कांय जाणांनी केली. शिरगांव मायनिंग ब्लॉक 3 खाला मायनिंगा खातीर इसी मेळोवपाक लागून बिरेस्तारा जनसुनावणी जाली. गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची शर्मिला मोंतेरो आनी उपजिल्लोधिकारी स्नेहा गिते हांच्या निरीक्षणा खाला दिवचलच्या जाटये कॉलेजीच्या सभाघरात ही जनसुनावणी जाली. हे जनसुनावणे वेळार व्हडलीशी गर्दी नाशिल्ली. मातसो वेळ बोवाळ सोडलो जाल्यार जनसुनावणी बरे तरेन जाली. ब्लॉक 3 नंबराक म्हाजो फूल सपोर्ट आसतलो आनी जे कामगार कोण रिट्रेसमेंट जाल्ले आसा पळय तांकां परत कामाक घेवचे आनी आमच्या मय मतदारसंघात अशी एकूच मायनिंग इंडस्ट्री आसा. ते मायनिंग इंडस्ट्री
जर तिनूय मायनींग स्टार्ट जाल्यो जाल्यार तांकां जवळ जवळ 6,000 लोक कामगारांक जॉब गावतलो आनी इतर दुकानां आहा स्पॅर पार्ट्स तांकांय जॉब येतले फायदो जातलो. आनी दुसरें म्हटल्यार हे आहा मायनींग आसा पळय ते सस्टेनेबल मायनींग जावचें. जशें जशें थोडे लोक ओपोजूय करता तेंच्यांनी कितें करचें ओपन न करता मायनींग मातसो सपोर्ट करचो. आयज खूब वर्सां जालीं मायनींग बंद पडलेलें आसा तेन्ना जायत्या लोकांक त्रास जाल्लो आसा आनी परत एकदां मायनींग सुरवात करपाक आमचो शिरगांव विलेज पंचायतीचो फूल सपोर्ट आसा. शिरगांवच्या देवस्थानाक आनी शिरगांवच्या गोमदादीक फोंडान घालून समज जर मायनींग ऑपरेशन चालू करपाचें आसा जाल्यार ताका आमचो टोटल विरोध आसा. आमचे मायनिंगान विरोध एकाच कंडिशनाचेर आसचो ना. सस्टेनेबल मायनिंग्स म्हणजे कसले सस्टेनेबल मायनिंग्स म्हटलें म्हणून जायना तर ह्यो लिगल इश्यूज जे आसात जेतून सरफेस रायट हो आमचो गोमदादीक येवपाक जाय. मायनिंग ऑपरेशनचो ब्लॉक जो आसा ऑप्शन आसा तो व्यवस्थितपणे बफर झोन सोडून एंटायर सेटलमेंट्स एरिया इन्क्लुडींग देवस्थान्स अँड द पब्लीक एरिया ह्यो सगळ्यो भायर काडूनच तेंच्यांनी मायनिंग ऑपरेशन चालू करपाक कांय हरकत नासलेली. पूण ह्यो इश्यूज सॉल्व करपाक तांकां कितलींशींच वर्सां लागूं शकतात. गव्हर्मेंटाक म्हाका दिसता घाई जाल्लेली आसा की तेंचे कडेन खंयच्यान ना खंयच्यान तरी पयशाचें किंवा हेचें सगळें स्त्रोत जे आसा ते मायनिंग कंपनी कडल्यान घेवपाचें आसा ताका लागून हे बेगीन काडून दिवपाक सोदतात. आमचे प्रॉब्लेम जे आसा ते सॉल्व करिनासतना ताका लागून आमी आमचें ऑब्जेक्शन आसा न्ही तें सगळें फायल केल्लें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोंया भायल्या फळ विक्रेत्यांचो वास्को येवन धंदो करपाचो प्रकार चर्चेचो विशय जावन रावला. भायल्या विक्रेत्यांक लागून आमच्या धंद्याक मार बसता अशें थळावे वेपारी सांगतात. दुसरे वटेन मुरगांव पालिकेक सोपो फारीक करून धंदो करतात अशें कांय त्या जाणांनी सांगलें. जाल्यार नगराध्यक्षाच्या कोतान पालिकेन तांकां कसलीच परवानगी दिवंक ना खंय. फाटल्या कितल्याशाच दिसा सावन वास्कोत बिगर गोंयकार येवन रस्ते कुशीक आपलो धंदो करतात. ताका लागून थळाव्या धंदेकारांक बरोच फटको बसला. ह्या प्रकाराक लागून आतां थळावे धंदेकार बरेच तिडकल्यात. पालिकेन आनी वास्कोचो आमदार दाजी साळकारान हातून लक्ष घालचे अशी मागणी तांणी केल्या. धंदो करपाक हे कोणाक सगळ्यांक रायटा, कोणाचेच अशी काय प्रॉब्लेम ना. कळ्ळें न्हू. खरें स्थानीक लोकांक जेन्ना प्रॉब्लेम जाता कळ्ळें तुका. स्थानीक वेपारी आहा जे तेंच्यांनी सगळे भरलेले आसता टॅक्स सगळे भरलेले आसता आनी ते भायले जेन्ना गाडयो लायता पळय जावं फ्रुट्साचे जावं या मागीर ते थोडे जाणां कपड्यांची बी येता गाडयो कळ्ळें तुका. म्हणजे चादरे घेवन येता आनी कितें कितें घेवन येता पळय त्याच्या खातीर सगळ्या धंद्यावाल्यांक मार बसता. कळ्ळें न्हू. आतां आमचे भाव जे कपडे विकता जे चादरी विकतात तांकां बी मार बसता कळ्ळें तुका. आनी फ्रुट्साक बी कित्याक भायल्यान गाडी येयल्या म्हणजे ते कित्याक तांकां कितें दिवचें पडना कळ्ळें तुका. टॅक्स बीस कांय ना अशें हें जाता. तांकां मातशें तें सवय पडटा कळ्ळें. डायरेक्ट हाडटा म्हणून तरी आनी तांकां मातशें सवय दिवन तेणी इश्यू जाता. खरें ह्या सायडी आमकां पळोवपाक गेल्यार तर मार बी बसता धंद्याक कळ्ळें न्हू. म्हाजें तशें ना सगळ्यांची अशेंच प्रॉब्लेम आहा कित्याक हे गाडयो घेवन येता आनी असं विकून येता. कित्याक आमी धंद्या खातीर कोणाच्या अगेन्स्ट ना तर तेंच्यांनी बी चिंतूंक जाय की असं स्थानीक आसतना बी भायरचे गाडी येता ताका लागून की आमी जर हयसून वचून भायर धंदो करना आमी हयसरच धंदो करता कळ्ळें न्हू. आमी आमचे जाले आतां धाकटेचे व्हडले हयसरच जाले ते गोश्ट वेगळ्या कळ्ळें न्हू. कळ्ळें. एक पळोवंक गेले जाल्यार हे खंय तरी मातशें स्टॉप जावंक जाय आनी हेच्या खातीर आमचे सरान बी आनी सगळ्यांनी आमचे म्हणजे म्युन्सिपालिटीचे सर बी आहा सगळे कळ्ळें न्हू. आनी दाजी सरान बी अशें आमी रिक्वेस्ट करता सगळ्यां कडेन मातशें हेच्या बद्दल मातशें लक्ष घालपाचें कळ्ळें न्हू. जावं आमचोच धंदो आसा न्हू बाकीच्यांचो बी धंदो चलपाक जाय कित्याक ही एरिया धाकटी आसा कळ्ळें न्हू. अशी की व्हडली ना कळ्ळें न्हू. ताका लागून प्लीज मातशें हें करपाक जाय सगळ्या धंद्या खातीर कळ्ळें न्हू. भायल्या धंदेकार येवन करत जाल्यार स्थानीक धंदेकार खंय वयतले. इतकेंच म्हाजें हंबल रिक्वेस्ट आहे सगळ्यां कडेन. मजगती हे विशीं रस्ते कुशीक बसपी महाराष्ट्रांतल्या फळा विक्रेत्यांक पत्रकारांनी प्रश्न विचारले. पालिका आमच्या कडल्यान सोपो कर घेतात तशेंच महाराष्ट्रांतल्यान गोंयांत येवपा खातीर चॅक नाक्यार टॅक्स भरचो पडटा. गोंयांत फळां विकपाक दिवची अशा प्रकारचे पत्रूय सांगली मतदारसंघाचो आमदार सुधीर गाडगीळ हांणी वास्कोचो आमदार दाजी साळकाराक बरयला अशें महाराष्ट्रांतले फळ विक्रेते सांगतात. आयकात. 100 रुपये को पहले जब लगाता सब और अंदर आते वक्त बाउंड्री पे ना 500 का टैक्स लगता है. दिखाओ. और यहाँ का जो म्यूनसिपलिटी हो आपको क्या बोला है यहाँ के यहाँ पे कर सकते हैं धंधा कर सकते हैं. हम आपके भी दुकान यहाँ पे ना सब सोफा लेके जाते हैं. हाँ बस सोफा लेके आते हैं और कुछ नहीं बोला आपको. पैसा लेते हैं सोफा लेते हैं और चले आते हैं. 2 रुपये लेते हैं सोफा.
आपके एमएलए ने कुछ लेटर किया है इधर के लोकल एमएलए को? आप ये क्या बोल के किया लेटर? हमारे वाकई की रात में लोग सपोर्ट करते आपके एमएलए ने यहाँ के एमएलए को लेटर किया है कि आप गोवा में आके धंधा करो, आपको सपोर्ट करो। आप कहाँ से हो? चांगली सांगली, महाराष्ट्र से। नहीं आता इधर पर्ची लेके जाता है 100 रुपये। हाँ, फिर आपको यहाँ पे कुछ नहीं बोलते कि यहाँ से चले जाओ या फिर यहाँ पे रुको? नहीं पहला बोलते लेकिन अभी कुछ नहीं बोलते। हाँ, अभी कुछ नहीं बोलते। अभी आप पर्ची निकालते हैं और चले जाते हो। पर्ची कितने की पर्ची रहती हो? 2500 रुपये का। 2500 रुपये का एक दिन का? हाँ, एक दिन का। हाँ, मतलब आप वीक में 2 बार आते हो? हाँ, वीक में 2 बार, संडे और थर्सडे। और आपके वहाँ के जो आमदार है एमएलए ने, वहाँ उसने इस यहाँ के एमएलए को कुछ लेटर किया है, उसके बारे में कुछ बोलो ना थोड़ा। क्या बोल के लेटर किया है? नहीं वो हमारा इसका मतदारसंघ का अभियान है, उसको थोड़ा ही करो। हाँ, यहाँ पे आके बिजनेस करने के लिए दे दो बोल के आपके लेटर किया है वहाँ के। आपके आमदार का नाम क्या है? सुधीर साहेब गाडगे। सुधीर साहेब। कौन से पार्टी के हो? बीजेपी। इतल्या मजगती ह्या प्रकाराविशीं जेन्ना पत्रकारांनी मुरगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष गिरीश बोरकराक प्रश्न विचारल्यार तो सांगता हे विशीं आपल्याक कांयच खबर ना, तशेंच पालिकेन तांकां धंदो करपाक परवानगी दिवंक ना खंय। तुमकां आतां आमी सांगलें, कालूय सांगलें की मिटींग आमी प्रत्येक त्या वॉर्डाचो कावन्सिलर आहा तेणी तितून दखल दिवपाची, कळ्ळें न्हू? आमी आतां आयज तर बसले जाल्यार आमी आमच्या आतां एमाक धाडटा ते चॅक करपाक धाडटा, तुमच्या हितून माध्यमांतून तुमी तो सांगता आयज येयल्या म्हणून, जाल्यार आमी आतां धाडटा तांकां. म्हणून शेनवार आयतारा जेन्ना आमचे कोण स्टाफ आसता ते प्रत्येक कावन्सिलरान थंयसर ऑलरेडी तेणी हें करपाचें आनी थंयसर काडपाचें ताका नाका थंयसर, कळ्ळें? एकदां कितें जाता आमी काडपाक वयता आनी मागीर दुसरो मनीस कॉल करता आनी मागीर ते दवरता, म्हणटा तें जावपा जायना म्हूण त्या एरियाच्या कावन्सिलरान तेणी पळोवपाचें. त्यांचे अशें एलिगेशन आहा की तुमी तेंच्या कडल्यान सोपो घेता आनी तुमी ताका परवानगी दिला म्हणून अशें ते म्हणटात. ना आमी कोणी परवानगी दिवंक ना, हें तुमकां कोण रॉंग इन्फॉर्मेशन दिता. सोपो कलेक्शन म्हणजे जेन्ना बस तेन्ना आमचो एक कलेक्शन हें आसता तो 10 रुपया बीन 20 रुपया अशें कितें घेतात, पूण ते अशें ना कितें ते तेणी थंय बसपाचें इलिगली. पूण जर ते इलिगली बसता जाल्यार तेका काडपाचो. त्यांच्या लेटर दिल्लें आहा की बिजनेस करूंक दिवपाचो म्हणून वास्को शारान. आतां तुजे वचून पयलीं फोटो एकता, म्हाका काय खबर ना, आमला जाल्यार तुमी चालू. सो आतां कितें एक्शन घेतलें तुमी? आतां तुवें जावन लेटर दिलो, म्हाका काय खबर लेटर दिलो, आमकां काय लेटर एकूय येवंक ना. तशी लेटर येता तशी जायना न्हू. तुमी एक्शन कितें घेतलें काय म्हणटा ताजेर? आनी कळोंक तरी जाय एक्शन घेवच्या पयलीं, एक्शन घेवपाक कळपाक जाय कितें आहा तें. गोमंतक टीव्ही खातीर वास्कोच्यान शुभम तिरोजी. भाडेवाड प्रकरणात लक्ष घालून प्रश्न सुटावो करपाचें आश्वासन म्हापशेचो आमदार जोसुआ डिसोजान वेपाऱ्यांक दिलें. पूण आमदाराच्या आश्वासना उपरांतूय दुकानदारांनी आपली भुमिका बदलूंक ना. 2 दीस वाट पळयतले आनी प्रश्न सुटावो जायना जाल्यार मार्केटां बंद दवरपाची शिटकावणी ताणें दिल्या. परत सांगू शकता की जो विषय आसा ते आमी परत डिस्कशन जे निर्णय काडटात आमी डिस्कशन करूंक ना. म्हाजे कडेन जेन्ना रिक्वेस्ट आयिल्ले हांवें सांगलेलें आमी डिस्कशन घेतलें आनी तुमकां सांगतलें. सो द डिस्कशन हॅज नॉट टेकन प्लेस. The discussion was scheduled on Tuesday for Thursday. आम्ही सगळे कमिटी आणि व्यापारी म्हापसा नगरपालिकेन सकाळी 10 सुमार येयल्ले, दुकानां बंद करून आयिल्ली. दुकानां कित्याक बंद केल्ली? कारण आमी ज्या प्रमाणे हाऊस टॅक्स वाडला, ज्या प्रमाणे रेंट वाडला ते आमकां कोणाक परवडना आनी आमकां ते एक्सेप्टेबल ना हें सांगपा खातीर येयल्ले वेपारी. 10 ते 12 पर्यंत आमी रावले कारण आमदार दुसऱ्या कार्यक्रमांक खंय तरी हेल्ड अप जाल्लो. आमदार 12 सुमार येवन आमकां कमिटी कडेन उलोवन तेणें एश्युरन्स दिला की कायद्यान जे प्रमाणे हे करून कृती करून ते फाटीं घेवंक जाय ते हेजेर तो लक्ष घालून प्रॉपर डायरेक्शन दिता म्हणून. म्हणटकूच आमकां विश्वास आसा की ते कमी करतले म्हणून आनी आयज नाल्यार फाल्यां भितर आमकां कळयतले. त्यामुळे फाल्यां भितर आमकां रिपोर्ट पॉझिटिव्हलीच मेळटलो हें आमकां खबर आसा. आतां तेच्या भायर जर आमकां तरी आमकां जर फटयले अशें जालें जाल्यार आमी सगळे वेपारी परत म्हापसा बंद करपाक फाटीं रावचे ना. वास्कोच्या शिवानी राजावत आणि जयदेवी चौहान खून प्रकरणात दुबावीत आरोपी अनुराग राजावताचो जामीन अर्ज मडगांवच्या दक्षिण गोंय सत्र न्यायालयान भायर मारलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण अनुरागाच्या पुलीस बंदखणीत 6 दिसांची वाड केल्ली. शिवानी राजवत आणि जयदेवी चव्हाण ह्या वास्कोच्या डबल मर्डर केसी भितर जे मुख्य आरोपी अनुराग
राजवत हाणें जे बेल एप्लिकेशन दक्षिण गोंय सत्र न्यायालया मुखार घाल्लें तें आज दक्षिण गोंयच्या सत्र न्यायालयाच्या न्यायाधीशान भायर मारलें. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव गुरुवांकरेकार. माटवे दाबोळे पेट्रोलियम पदार्थाक लागून बायो प्रदूशीत जावपाच्या घडणुकेचो सीबीआय वरवीं तपास करचो अशी मागणी समाज वावुरपी नारायण नायकान केल्या. कांय दिसा आदीं नारायण नायकान म्हायतीच्या अधिकारा खाला पेट्रोलियम पदार्थाच्या लिकेजा विशीं म्हायती मागयल्ली. त्या वेळार बायांच्या प्रदूशणा विशीं आपले कडेन कसलोच डेटा उपलब्ध नाशिल्ल्याची म्हायती मोरगांवचो उपजिल्लोधिकारी आनी दक्षिण गोंयच्या जिल्लोधिकाऱ्यान दिल्ली. आता हेजेर उजवाड घालता आसतना हांवें 13/12/2023 जो माटव्या दाबोली इन्सिडेंट जाल्या नंतर ITIचेर डेप्युटी कलेक्टर जो STM वास्कोचो आसा तसोच मडगांवचो जो साऊथ गोवाचो डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट आहा ते कडेन इन्फॉर्मेशन मागलें रिगार्डींग हे ZWTLचे आनी जुवारी वेंचर जो अडानी वेंचर आहा पळय न्हू तेजेर तेंचे टाकयांची बद्दल तशेंच जी पायपलायन आसा पायपलायन मारमागांवांतल्यान जी जुवारी नगर पावल्या तेजेर ज्यो मेन मुद्दे आशिल्ले पळय तेजेर इन्फॉर्मेशन मागलेलें. आतां तेजेर इन्फॉर्मेशन मागलें ते तुमकां 14 पॉयंट इन्फॉर्मेशन मागलेलें दोगां कडेन मागलेलें. एज द इन्फॉर्मेशन सॉट बाय द एप्लिकंट इज अवेलेबल इन युअर ऑफिस कोणा जाता तो ट्रान्सफर करता अंडर सेक्शन 6 ट्रान्सफर केलें ताणें कोणा कलेक्टराक केलें आनी तो सांगता हे इन्फॉर्मेशन जे तुवें कितले 14 पॉयंट मागल्या पळय न्हू ते कलेक्टरा कडेन आसा आपल्या कडेन कांयच ना. हें ताणें ट्रान्सफर केलें. आतां तें ट्रान्सफर जाल्या नंतर म्हाका आतां कलेक्टरा कडेन जो जें इन्फॉर्मेशन गावला जो मॅजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट आतां हे सगळें जे पळय कितें पेट्रोलियमाचे म्हणजे कसलेय जे एक्सप्लोजन जे आहा ते सगळे तेजे अंडर येता. आतां तो म्हाका इन्फॉर्मेशन प्रोवायड करता आसतना 14 पॉयंटाचेर एक लायनीन रिप्लाय दिता इन दीस रिगार्ड इट इज टू इन्फॉर्म यू दॅट द इन्फॉर्मेशन सॉट बाय यू इज नॉट एक्झिस्टन्स ऑर अवेलेबल इन दीस ऑफिस रिकॉर्ड. म्हणजे तेंचे कडेन तेच्या ऑफिसा कडेन जे जुवारीचे पायपलायनीचे तशें टाकयो ज्यो कितली टाकी आसा पायपलायन कोणाल्या प्रॉपर्टीने गेल्या लँड एक्विशन जालां हे सगळे पॉयंट एक्सक्लुजीव लायसन तो म्हणटा आपल्या कडेन कांयच ना तेजे रिकॉर्ड ना. आतां कांयच ना रिकॉर्ड आनी तेणें हांवें विचारलें बाबा तुमी तांकां कितले फावटी स्टॉप करपाक नोटीस काडले कितली फावटी चालू करपाक नोटीस काडले. आतां जेन्ना CMान जो माटव्या दाबोली जो इन्सिडेंट जालो पळय न्हू तेन्ना CMान मिडियाचेर क्लियर स्टेटमेंट दिल्लो आसा की आमी तांकां स्टॉप करपाक ऑर्डर दिल्ली आसा म्हणून. आतां स्टॉप करपाची ऑर्डर कोण दिता CM दिना कलेक्टर दिता कित्याक कलेक्टराचें ज्युडिशियल येता. आतां कलेक्टर जेन्ना CM सांगता म्हणजे CM हे वयल्या वयर वाऱ्याचेर सांगता आनी कलेक्टर रिप्लाय दिता आसतना आपल्या कडेन कांय ना म्हणटा नॉट एक्झिस्टंट आनी नॉट ऑन ऑफिस रिकॉर्ड म्हणजे तेणें केन्ना ऑर्डरच काडलेली ना स्टॉप करपाक नाजाल्यार चालू करपाक. गोंयांत 2 म्हयन्यां पयलीं राष्ट्रीय खेळां सर्त दबाज्यान जाली. मात राष्ट्रीय खेळां सर्तीं खातीर वापरिल्ल्या व्हॉलंटियर्सांचो पगार घालपाक थोडो कळाव जालो. देखून फेब्रुवारीचो म्हयनो सोंपच्या पयलीं व्हॉलंटियर्सांचो पगार घालतले अशी माहिती खेळां मंत्री गोविंद गावडेन दिल्या. सरकाराचो पयसो खंय वचपाना बट व्हॉलंटियर्सांच्यो कांय गोश्टी तूं म्हणटा पळय द वे दे गॉट द एक्सपिरियन्स न्ही इट इज मच मोर बेटर देन वॉट दे आर गोइंग टू गेन इन टर्म्स ऑफ द मनी दॅट एक्सपिरियन्स काउंट्स कळ्ळें न्ही. आनी हे सगळे कांय गोश्टी आमी तांकां हॉनर केल्या विथ द सर्टिफिकेट दॅट सर्टिफिकेट इज वॅलीड फॉर देर ब्रायटर प्रॉस्पेक्ट्स इन द नियर फ्युचर कळ्ळें न्ही. आमचे कडेन अशे तरेचे आज 6 म्हयन्याच्यांनी सर्वीस दिल्ली आहा तांच्यान 2 अशे भुरगे दे हॅव नॉट टेकन द पेमेंट. तांकां फक्त जाय आशिल्लें की आमकां नॅशनल गेम्साक काम करपाक 2 भुरगे आहा अशे भुरगे आहा. दीस ऑल्सो हॅज टू बी हायलायटेड. बट आमी कितें केलां आमी आमची जबाबदारी घेतला आमकां सिस्टमान ते पडले म्हणटर आमकां तांकां ते रिलीज करचेच पडटा. बट ड्युरींग द ऑफर लेटर जे तांकां दिता आसतना तेंच्यान आमकां सांगिल्लें आमकां पयशे नाका वी आर वॉलंटरी वॉन्टेड टू वर्क फॉर द नॅशनल गेम्स फॉर द ब्रायटर प्रॉस्पेक्ट्स कळ्ळें न्ही. अशें आहा ही ऑपॉर्च्युनिटी जे व्हॉलंटियराक म्हाका दिसता फुडार मेळटली ना मेळटली हें देव जाणा. म्हणजे गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी द वे दे हॅव गॉट द एक्सपिरियन्स न्ही इट इज व्हेरी सर्टिफिकेट वॅलीड. साधारण कितले व्हॉलंटियर्स आशिल्ले? 3000 आमचे हे आशिल्ले हायर सेकंडरी आणि ते आशिल्ले बाकीचे व्हॉलंटियर्स आशिल्ले ऑलमोस्ट 4080 सुमार असे 4080 ऑफिशियल्स भायलेच जे आशिल्ले ते आमचे 6000 विथ गोंयकार आशिल्ले ते आमगेले ऑलमोस्ट एक 600-700 वेन्यू कमांडंट आणि बाकी सगळे जे आशिल्ले पळय ते 600 तांकां आमी 200 आनी LDC घेतिल्ले डेटा टोटल आमगेले 500 to 600 दॅट इज ओनली फॉर लास्ट मुवमेंट ड्युरींग द डे बिफोर द किक स्टार्ट ऑफ द नॅशनल गेम्स. बट ताजे पयलीं हे व्हॉलंटियर्स बीन आशिल्ले पळय न्ही ते खूब आशिल्ले. आमचे A to Z
तुमकां कितें इन्फॉर्मेशन जाय कितें आहा आय कॅन गिव यू फक्त म्हाजे कडेन म्हागे गाडयेनूच आसता तें इशू कांय ना बट आय विल सी दॅट बाय फेब्रुवारी एंड सगळे पयशे क्लियर जातले कामगार खात्यान बांदकाम क्षेत्रांतल्या कामगारां खातीर सवलतींत सुदारणा केल्या. तांकां खुबश्यो सवलती आसात. ह्या सवलतींतल्यान मेळपी निधींत आतां वाड जावपाची आसा. येता विधानसभा अधिवेशनात नियम 268 सुदारणा हाडून नवीन सवलती चालीक लायतले. कामगार मंत्री बाबूश मोन्सेरातान सांगले. कामगार खात्याची बेरेस्तारा बसका जाली. कामगारांच्या हितान घेतिल्ले बसकेंतले निर्णय कामगार आयुक्तान सांगले. We have enhanced some of the benefits of that. And actually this was the agenda we taken up at the meeting. There was some other agenda. Basically we have deferred this and we had agenda meeting. So the meeting will be held after the assembly. So what are the benefits which are? There are, I think the commissioner. There is a commissioner. I think commissioner will give the details of the benefits. What we have enhanced all the benefits. As far as I can give you one, two this thing. As far as maternity this is for laborers. This construction laborers. Benefits are as far as maternity is concerned. They were getting 10,000 earlier. We have made it to 30,000 now. So I think commissioner will explain, give you the details of the benefits. I think सर आने का चले अलवारा लँडचं इशू किती issue amendment request. So we have not decided anything yet. There is nothing at least on the agenda to get any amendment. We were not supposed to get any amendment as far as Alvara land is concerned. What amendment? आवाज गोयचो बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.